विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलाचे स्वाभिमानी पाऊल कार्यक्रमाक सकड वीक्षकांक प्रीतीपूर्वक स्वागत. अनेक सशक्त स्वावलंबी बायल मनशांक ह्या कार्यक्रमांतून तुम्ही पळयला आसा, तांगेले अभिप्राय आयकलेला आसा, तांणी केलेले अचिव्हमेंट्सा मागशी तांगेले कश्टाची काणी जाल्यार तुम्ही आयकलेला आसा आनी तांणी थंय कशी पावल्यांची म्हणलें तांगेलें एक मन आशिल्लें भावन तुमकां कळलेलें आसा. आज ही आमगेलो टास मुखेल सोयर जावन आसा आमगेली सुप्रिया कामत हांणी. हांगेले परिचय करूंक म्हाका मस्त संतोश जातर आसा. सुप्रिया हांणी 2 संस्थेंतू मॅनेजिंग पार्टनर जावन आसाची. उत्तम ॲग्रो इंडस्ट्रीज, मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ ॲनिमल फीड्स अँड पोल्ट्री फार्मिंग, आनी आनी एक संस्था मेसर्स वाय गणपती कामत फर्टिलायझर होलसेल अँड रिटेलर्स. हे दोन्ही संस्थोय बारकुरा आसा. सुप्रिया हांणी बँगलोरांतू इंजिनियरींग केलेलें आसा, इन्स्ट्रुमेंटेशन टेक्नॉलॉजींतू वाडीक जाता रितीन बिझनेस सर्वलेली. ह्या नंतर इंजिनियरींग नंतर आपणाल फॅमिलीचे बिझनेस वाडोवका जाल्यार चड शिकूंका म्हणून एक आलोचने तिणें 1 वर्साचें ॲग्रिकल्चरल विशयान 1 वर्सा डिप्लोमा केलेलो आसा तिणें. ह्या विशयान मस्त खूश जाता, कसं अगत्य आसा म्हणून त्या विशयान एक डिप्लोमा केला तिणें इन एडिशन टू इंजिनियरींग. आतां उत्तम ॲग्रो इंडस्ट्रीजा विशयी सांगता जाल्यार तें तिगेले बमणान राजेश कामतीन फावंड केलें 2000 अंडर द गायडन्स ऑफ वाय गणपती कामत तिगेले माव. 6 युनिट जावन स्टार्ट केलेलें, मॅश फीड प्लांट जावन स्टार्ट केलेलें. आतां ते खंडापट्टी एक हायटेक प्लांट जावन आसा, मॅकनायझेशन, हायजीन आनी मस्त हाय लेवलार आसा. आनी आनीक संतोशा विशय म्हळ्यार ह्या 2 प्लांट्सांतूय रुरल एरियांत हळ्ळे भितर आसा देखून मस्त जाणां एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करता आसाची. सुप्रिया कामताक म्हणलेलें एवॉर्ड्साची लिस्ट हांव तुमकां वाजून बसल्या, भोवशा सांजे हांव हांगा आसूंका जाता. हांव केलो इम्पॉर्टंट मांत्र वाजितर आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट एसोकॅमान दिलेलें, MSME बिझनस टायकून एवॉर्ड 2017 तें दिलेलें आसा. मागीर स्पंदना बिझनस एवॉर्ड 2017 आनी झोनल लेवलार राज्योत्सवा एवॉर्ड हे अनेक प्रेस्टिजियस एवॉर्ड. श्रेष्ठ कृषिका प्रशस्ती एवॉर्डेड बाय डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उडुपी डिस्ट्रिक्ट. आनी सुप्रिया कामताक मस्त जाणांना सन्मान केलेलो आसा, फेलिसिटेशन. रेड क्रॉस, मलबार गोल्ड, सिंडिकेट बँक तसले संस्थेन तिका रेकग्नायज करून तांकां सन्मान केलेलो आसा. तांणी गेस्ट स्पीकर जावन मस्त कॉलेजीस चमकलेलें आसा. स्टुडंट्सांक बेनिफीट मेळटा म्हळ्यार संतोशू. तांणी निट्टे ॲग्रिप्रिनस समीट 2018 निट्टेंतू आनी मणिपाला माये चमकलेलें आसाची. आनी मायट इंजिनियरींग कॉलेज मूडबिद्री हांगा चमकलेलें आसा. हे 3 मांत्र हांव सांगतार आसा. मस्त कडेन वतात तांणी. तांगेले मिडिया प्रेझन्स मस्त स्ट्रॉंग आसा. TV5, V4, स्पंदना आनी ते सगळे मस्त चॅनल्सांतू तांणी तांगेले इंडस्ट्री विशयान आनी ते इंडस्ट्री कशी मुखार व्हरची म्हणल्या विशयान नॉलेज दितात आसाचे विंगडांक. आनी एक मस्त इंट्रस्टींग विशय सुप्रिया म्हळ्यार तांणी योगा सर्टिफायड ट्रेनर 200 hours ऑफ योगाचे एक सर्टिफिकेट ट्रेनींग आसा आनी ती जाय जाल्यार कार्यक्रमय दिता योगांतू. असल एक आमगेले अचीवर सुप्रिया कामताक प्रीतीपूर्वक स्वागत. सुप्रिया, थँक यू सो मच. बाकी मस्त पुरा विशय निमगूच पशी सुरवेक म्हाका तुगेले एक विशय निमगो आसा तुमगेले की सुप्रिया. कसं म्हळ्यार तुमी बँगलोरा दाखून बारकुरा येवन सेटल जालेलींची. बँगलोर होडगांव आमगेले स्टेटा कॅपिटल. तशें आसतना एक 7 गांवां येवन सेटल जावच्याक ते लायफस्टायलान तुमकां शिफ्ट कशें जालें, एक कल्चर शॉक जालें की तुका कशें एडजस्ट केलें तुमी म्हणून एक इंट्रस्टींग विशय आमकां सांगता आमगेले वीक्षकां. श्युअर. त्या कसं म्हळ्यार म्हगेलें वॉलटेक जाल्यार 2003 सो ह्या वर्स 20 years कंप्लीट करता हांव. बट स्टील म्हाका ऑलमोस्ट कोण नव मेळटा पळय हें क्वेश्चन घालताच हेचता. सो कल्चरल शॉक म्हणजे जाय न्ही. त्या म्हळ्यार म्हाका आमगेले कम्युनिटींत आमगेले
कास्टान तो अरेंज मॅरेज जावच्यो न्हू सेम कल्चरल हें आशिल्लें बट सिटी टू विलेज त्यामुळे उडपी मणिपाल जाल्यार एक सारकोणी हें म्हणटा हें दिस इज बारकोर एक प्रॉपर विलेज पंचायत पुरे आसूं तशी बट मिगल बिगेस्ट एडवांटेज कसं म्हणणार आहे मिगल फॅमिली मेंबर्स मिगल बामण जावं मिगल माय माव जावं नंद बिकॉज फॅमिली मस्त मॅटर जाता एक फॅमिली वाल्टीक जावन वतात सो तांणी पुरे एकदम ब्रॉड मायंडेड पीपल सो म्हाका ते एडजस्ट जावंक कसले प्रॉब्लम जालना आनी वाल्टीक जावन ते गेल कुडले म्हाका केन्नाय तांणी एज अ डॉटर इन लॉ पळयली नाची एक धुवेल मंकेची धुवे पशी चड म्हणयात म्हणून मिगेल बापसूक केन्नाय धू प्रिन्सेसाची जे तुमी मिगेल माव आपणयला रे तांणी खंडापडी अडोर करताची म्हळ्यार मस्त मोग दिता तांणी म्हळ्यार बापसूल पशी चड मोग दिताचे म्हणयात हांव सो तसं फॅमिली वता ना ऑब्वियसली तुमकां ते चेंजीस कळना तशें सो सुप्रियान सांगचें कसं म्हळ्यार फॅमिली एक्सेप्टन्स फॅमिली परसेप्शन तें इम्पॉर्टंट जाता म्हणून जाल्यार आमगेले घर सोणो आनी घर कडेन वतना आमकां थंय कसं लायक ट्रिटमेंट मेळटा म्हळ्यार ताचे निमित्त आमकां हॉट गांवांत दाखोवन आमी सान गांव आयल्या म्हळ्यार आयच्या खंयच्या दिसान इट्स नॉट व्हेरी सिंपल जाल्यार ताचे निमित्त तें कसं जाल्यार तें मेकअप जाता म्हळ्यार तें फिलींग सुप्रिया आमकां दिता आसा सो सुप्रिया लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एज अ वुमन एंटरप्रेन्युअर एक बायल मनीस जावन तुका इंडस्ट्री भितर जॉयन जावका तुका मुखार व्हरका म्हळ्यार एक थॉट्स आसतना तुका थंय कसं न्ही जावो सेटबॅक्स मेळना की तुगेले घरकड न्ही घरकड मस्त सपोर्ट आसा बायलची जेन्ना लोट डील करतना एक बायल मनीस जावन कसं कसं न्ही आशिल्लें पळय फस्ट ऑफ ऑल इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सांग जाल्यार बिजनेसमॅन जो ऑन्टरप्रेन्युअरशीप म्हळ्यार दारलो बायलो तशें पुरो येना म्हणून म्हळ्यार एक लायक आयडिया आसका आनी ते करची छल आसका कशें करची म्हूण गोत आसका ते आसल्यार कोणें जावेत म्हळ्यार जेंडर बायस ते येना बट स्टील कसं जालें म्हळ्यार हांव वांटीक जावन येताना आमगेल फॅमिली बिजनस सो कोणें आज ते बायल मनशां बिजनस वचून नासलीची सो एक्झॅक्टली मिगेल बामणाक जावं मिगेल मावा जावं हांव कसो करूं पुरो त्या पुरे तांकां गोत नाशिल्लें आनी वय म्हाका कसं जालें म्हळ्यार म्हाका बिसून गोतना म्हाका म्हळ्यार मिगेल टायम कशें म्हळ्यार एकदम प्रोडक्टीव जावन यूज करता नातल्यार मिगेल मना भितर एक वॉयस म्हाका सांगता यू वेस्टींग युअर लायफ म्हूण तशें सो तें म्हाका मस्त डिस्टर्ब करता सो कसो पूण करता म्हूण म्हाका आशिल्लें मनान तो मागीर कसं जालें म्हळ्यार एक 6 मंथ्सान तुमी बाम म्हणून पाय स्प्रेन करून घेतली तांणी पाय स्प्रेन जावचे वचून तांकां ड्रायव्ह करूं जाय न्ही सो तांकां ड्रायव्ह करून हांव फॅक्ट्री आपूण व्हेल्लें आनी त्या दिवस हांव बिसून हांव पळयता आसलें म्हळ्यार हांणी कसं करताची म्हूण पळयल्यार टॅली एंट्रीज दिता आसलीची बट मिगेल म्हळ्यार सायन्स बॅकग्रावंड मिगेलें इंजिनियरींग जालें सो अकावंट्स म्हाका विशय तितले कळना म्हळ्यार डेबीट क्रेडीट त्या टर्म्स म्हाका तेन्ना जायना आसलें बट नुतो बिसून पळयलें म्हळ्यार म्हाका मना कशें गेलें दुड्डू आयल्यार इन म्हणून पॉझिटिव्ह प्लस भायर गेल्यार मायनस त्या बेसिसार होगोर एंट्रीज दिवं सुरू केलं हांव आनी तें मिगेल बामणाक चल बर्डन ओन जालें ते टॅली एंट्रीज मारचे सो बेसिकली तशें स्टार्ट केलें हांव टॅली एंट्रीज दितना तांणी फॉर्मुलेशन कोण बीश आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले पावल्ट्री फीड म्हणटना अरावंड एक 7 to 8 रॉ मटेरियल्स आसा त्या नंतर फीड सप्लिमेंट्स आसा आनी सान बर्ड्स आसतना तांकां अमके नमने रेशन्स घालता मागीर स्टार्टर आसतना तशें सो त्या पुरे एक आयटमान तूं सुमार नमने न्युट्रिशन्स आसा ते पुरे कितले न्युट्रिशन येवका जाल्यार कितले आयटम्स घालता ते पुरे तांणी पेपरार घेवन बसता आसले ते घंटे लागता हार्स टुगेदर सो हांव कसं केलें एक्सेलान तांकां एक शीट घालून दिलें सो ते पुरे न्युट्रिशन्स घालचे फॉर्मुलेशन घालचें म्हळ्यार अमके पडल्यार तितलें आयलें म्हणून सो कुडले तांकां ते सुमार टायम सेव जाल्ले मागीर एक सॉफ्टवेअर मेळ्ळें आमकां इकोमिक्स म्हणून सो ताचे निमित्तान तूं मस्त लायक जालें कसं जालें म्हळ्यार क्वॉलिटी ऑफ फीडय इम्प्रूव जालें आनी कॉस्ट इफेक्टिवूय आशिल्लें सो दॅट वॉज लायक रियली गूड अशी होगोर एक स्टेप बाय स्टेप हांव हँडल केलें सो हे सुप्रियान हांणी सांगिल्ले प्रकार आमकां कसं न्ही सेटबॅक्स आयल्यार कसं न्ही प्रॉब्लम्स आयल्यार तांतू भितर देखून ते प्रॉब्लम फेस करचे मान न्ही ते तांतू नेक्स्ट कसं स्टेप आमी कोर तांतू देखून आमी कसं शिकूं येता म्हणून हे एक व्हड एक एग्जाम्पल म्हळ्यार बामणान ड्रायव्ह करून ओर न्हू फॅक्ट्रीक तेन्ना पळोवन न्हू तेन्ना अंडरस्टँड कोर न्हू पुराय घेवचेच पळय
ते बेसिकली हांव म्हगेलो टायम वेस्ट करूं ना हांव कसो कोर येता म्हळ्यार केन्नाय आलोचन आशिल्लें देखून तें जाता इतलें काम कोरपांत वता पळय हांव कसो कोरयत हांव कसो कॉन्ट्रिब्यूट करत म्हगेलो टायम म्हगेल कौशल्य हांव कशी यूज कोरयता म्हळ्यार एक आलोचना ಬಹುಶಃ आयज कालची पुरो जाणां आसता जाल्यार हसूं का म्हणना सो असो एक आमी बायल मनशांक पळयतना आमकां एक स्फूर्त येता ಬಹುಶಃ सानपरायेच्यांक मुखारसून पिळगेंक स्फूर्त येता आमी खंय जाल्यार रिक्स वयत कसो जाल्यार कोर येता म्हणून सो संतोष जालो तुम्ही नाही आणि एक ऍड करूं म्हण असेल तुम्ही म्हणलं ॲज अ वुमन कसं प्रॉब्लेम जाल्लो म्हणून सो आमगेल मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री म्हळ्यार पुरे वर्कर्स मेलचे आणि स्टार्टींग देखून आसाचे आणि ते म्हळ्यार नॉर्मली मेल बामणांनी मेल मावान पळोवन घेवचें असेल सो इनिशियली हांव कसं करचें फॅक्ट्री वतना आमगेले फर्स्ट फ्लोरारी ऑफिस आसलें सो कोणाक फेस करचें कॉन्फिडन्स ना म्हाका म्हळ्यार ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಾಗ ಸೀದಾ ಮಿಗಲ್ ऑफिसाಗೆಲ್ಲ ಪೂರೆ ಮಿಗಲ್ काम केलं ते अकाउंट्स एंट्रीज मारले विंगड कसे जो स्टॉक चेक केले त्या पुरे वापस सीधा आयले हांव सो ह्या सुमार टायम ते करता आसली बट 2013 तू म्हाका मिगेल एक फ्रेंडान एक पवर म्हणून एक ऑर्गनायझेशना इंट्रोड्यूस केला सो दॅट इज म्हळ्यार एक 100 जण उडपी मणिपाल रिजनाचे वमन ऑन्टरप्रिन्युअर्स संस्था ते म्हळ्यार त्या मिटिंग्सांनी वताना ते म्युच्युअल एडमिरेशन जेवो म्युच्युअल एनकरेजमेंट जेवो तेन्ना आमी होडोड इव्हेंट ऑर्गनायज करताचे तेन्ना होडोड जना वचून मेळचे त्या पुरे करतना भितर देखून एक कसो की कॉन्फिडन्स येता त्या कॉन्फिडन्सा निमित्त म्हाका मस्त चेंजीस जाले आतां कशें म्हळ्यार म्हाका मेगल इंडस्ट्रीज इन एंड आउट करता फूड बरी बुक्स तशें आसले आतां तशें न्ही प्रोडक्शन मॅनेजमेंट प्रत्येक पळोवन घेता सो फुडें स्टाफ कसो सांगता आसले की तें वय म्हूण लेक्क आसलें बट आतां तशें न्ही म्हाका एक्झॅक्टली ते कसो चलता म्हूण कळटा सो ॲक्च्युली तसं ऑर्गनायझेशन जॉईन जावचे वचून म्हाका आनीक चड कॉन्फिडन्स मेळ्ळें म्हूण सांगता हांव सो डेफिनेटली इथे म्हळ्यार आमगेले भितर कितलें धैर्य आसचें पुरो आमकां कितलेंची नॉलेज आसचें पुरो कौशल्य आसचें पुरो आमकां बायलच्या जगान कसो जाता आसा बायलच्या जगात आमी विंगड एक्टिविटीज करून त्या एक्टिविटीजान आपूण मेळची कॉन्फिडन्स ಬಹುಶಃ आमी आमगेले ऑफिसान एप्लाय करया म्हणून आनी तसं म्हळ्यार तुमी सांगल्या वरी तुमगेले इंडस्ट्रीन सादारण बायल मनशां आसचें उणें खरें सी फॉर एग्जाम्पल कॅशू इंडस्ट्री आनी बायल मनशां वर्कर्स आसतात शेलिंग आनी करच्याक जाल्यार तुमगेले तसले इंडस्ट्रीन तो ಬಹುಶಃ बायल मनशां मस्त आमगेले म्हळ्यार पुरे अनस्किल्ड लेबर्स आनी तांकां बेसिकली म्हळ्यार बॅग होवचे ते एलिवेटर पिट आनी डंप करचे जे स्टॅक करचे तसलें काम सो ते बायल मनशाक घालूं जायना ॲक्च्युली अकाउंट सेक्शनाक बायल मनशाक घेवं येता आमी बट फूल मेल डॉमिनेटेड आसतना आतां कोणें ना आनी आमगेले रिमोट प्लेसान आसूचे सो आमकां भयंकर एकली बायल मनशी थंय रिमोट ते शास देखून वीस येतना वतना डिले जावचें सो स्पेसिफीक स्किल्स जावका जाता फिजिकल एबिलिटी जावका जाता तूं सांगल्या तुमी सांगल्या वरी इट्स नॉट सिंपल तुमगेले इंडस्ट्री वरी तुमी ते शिकून ते आनी ते खंय कसन चडून जाता म्हळ्यार ते कंट्रोल्स घेवचेच पळय इट्स नॉट व्हेरी सिंपल इट लुक सिंपल धनिया बायल करता म्हूण दिसता बट आय डोंट थिंक इट्स दॅट सिंपल ना 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 प्रेशर जोर आसता येस सो 20 वर्सां की ऑलमोस्ट वय ह्या नोव्हेंबर आयला 20 years इंडस्ट्री भितर वचून तुमगेले एक बिझनेस पर्सन जावन तुमी मस्त शिकून आसचें पुरो तुमगेले 1-2 हार्ड लर्निंग सांगू येतले इन बिझनेस एज अ बिझनेस पर्सन रिस्क टेकिंग एक मेजर आनी 20 years इतले अप्स एंड डाउन्स पळयला म्हळ्यार एक पाटी एकदम होपलेस दिसचें म्हळ्यार हाजे देखून भायर येवचें की ना गे म्हणून बट स्टील ते एक सेयींग आसना म्हळ्यार नथींग इज परमनंट म्हणून ते एक आमकां आमी रिमायंड करून घेवचें सो देव केन्नाय हात धरता सो आमगेले हाताक कसं आसूचें काम करचें ते करता रावचें तशें ओके तुमी रिस्क टेकिंग म्हूण सांगिल्लें आसा सुप्रिया एक खंयचे एक तुमी रिस्क म्हूण घेतिल्ले एक एग्जाम दिवेत की आमगे शो आयकुच्याक म्हळ्यार आमी एक्चुअली फीड मॅन्युफॅक्चरर्स सो इंडस्ट्रीन तूं शिफ्ट येता आसलें सो फर्स्ट वॉज पुरे पावडर फीड सेल करचे आसले पुरे जणांना मॅश फीड म्हणटा पळय त्या नंतर पेलेट आनी क्रम्स म्हूण आयल्या
सो आम्ही वी वर द फर्स्ट वन फॉर गोईंग टू दॅट अपग्रेडेशन म्हळ्यार सगळे कर्नाटकांतू आमगेले एक सेकंड प्लांट आसताले बट इन एंड अराउंड आमगेल डिस्ट्रिक्टांतू वी वर द फर्स्ट वन्स तशें सो वय त्या तसं लीड्स आनी आमी घेता आसलीची त्या कशें जालें मागीर जणांना आमगेले कमर्शियली सेल करची फीड फार्मर्साक सो फार्मर्साक विंगड कंपनीज आनी कसं म्हणटा आसलीचे पिल्ल म्हळ्यार आमी फार्मर्साक पिल्ल जाय त्या पिल्लाक फीड घालून पोसोचताले सो पिल्लाचे ಸ್ವಲ್ಪ क्रायसीस आशिल्लें म्हळ्यार थोडे जाणांक मात ते पिल्ल आसचे सो सुमार इंडस्ट्रीन कसं म्हणजे तुमी आमगेलाक पिल्ल घेतल्यार मात्र सॉरी आमगेलाक फीड घेतल्यार मात्र आमी तुमकां पिल्ल दिताची म्हणून सो आमगे लागीं ते डे ओल्ड चिक्स म्हणटा आमी डे ओल्ड चिक्स ना आसले आमगे लागीं तेन्ना आमी एक्चुली इंडियाचे मोस्ट रुलींग ब्रीड म्हळ्यार वेंकटेश्वरा हॅचरीज तांगेले कॉब म्हूण एक ब्रीड आसा त्या एक घाल्यार एक 5% भितर मॉर्टलिटी येता विंगड सुमार ब्रीड्स आसाची तांच्यांनी पेरंट्स आराम मेळटाची बट तांतू मस्त प्रॉब्लम्स आसा 25-35% मॉर्टलिटी तशी सो आमी ट्राय केली VHL चिक्स तेन्ना मेळ्ळी आसले तेन्ना आमी दुसरे ब्रिडाचे एक ब्रिडींग फार्म बँगलोरान घाल्लेलो आसा एक मेन आमकां हांगा दाखोवन ते बँगलोरान मॅनेज करचे बारीक कश्ट म्हळ्यार दुसरे पोल्ट्री फार्मा मज न्ही एकदम सूक्ष्म जावन पळोवका ते टायमार वॅक्सिनेशन्स जावका सो ते आमगे स्टाफ संपळोवन घेना अशें वॅक्सिनेशन स्कीप जावन पिल्लांत कंप्लेन्स येवन तसले सुमार प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमकां सो दॅट वॉज अ मेजर सेटबॅक मागीर कुडलें आमी तें ऑपरेशन क्लोज केलें बँगलोरचें तशें मागीर तें ऑपोज तशी आनीक शिफ्ट ऑफ ट्रेंड आयलें इंटिग्रेशन म्हणून म्हळ्यार तांगेले ब्रिडींग फार्म आसता तांगेले पिल्ल आसता तांणी फीड मॅन्युफॅक्चर करून मागीर तांणी मार्केट करचें सो बट इंटिग्रेशनान ते सुमार प्रॉब्लम्स आसा म्हळ्यार फार्मर्स आनी खामचे आसा पिल्ल कॉम्प्लेक्स वय 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 तशें सुमार पुरे आसा एक तुमी कसं सांगचे म्हळ्यार तुमकां सुरवेक चिक्साचे फार्म ना आशिल्ले जस्ट फीड मात्र आशिल्लो वय 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 सो to encounter the challenges of the market तुम्ही वय 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 स्टार्ट केलें वय 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 इट इज व्हेरी बिग रायट ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार एक एक भारी लायक जाता आतां आमी ते फीड प्लांटाचे टेक्निकली अपग्रेडेशन केले निमित्त मस्त लायक जालें आमकां फीड सेल्स जावो आनी विंगड सुमार दुसरे ब्रँडाक सो दॅट वॉज अ पॉझिटीव चेंज सो दीस वॉज अ नेगेटीव वन तशें आतां सपोज आमी एक पोल्ट्री फार्म घाला दॅट इज अगेन अ पॉझिटीव शिफ्ट सो ऑल दीज थिंग्स म्हळ्यार एक फेल्योर पळयलें कोण थंड बिशें जायना ऑलवेज आमी ग्रो करचे बग्गे आलोचन करका बट वॉट मार्केट नीड्स पळय तें आमी सप्लाय करका आमी दिल्यान ऑब्वियसली मार्केट घेना ओके इतली पुरा तुमी सांगता सच सुप्रिया म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार हांगा तूं मस्त मन घालता जाता तेंचें एक सोडू जायना तें म्हळ्यार चिक्स ते ब्रिडींग ते पुरो आसता लायव्ह इनट पळय लायव्ह ना तें वय 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 सो मागीर क्वेश्चन कसं येता म्हळ्यार म्हाज्या मनान तो तुमी वर्क आनी लायफ बॅलन्स कशी मेंटेन करपाची केन्नाय बॅलन्स सुका म्हण जायना आमकां जायना बॅलन्स बट आमगेल हातांत कितले जाता कितले जाता सो कशी तुमगेली दिनचर्या कशी जाता म्हळ्यार आमगेले विक्षक आसा हांव रिवर्स प्लॅनिंग कोच केन्नाय कशें म्हळ्यार आतां अमके दिवसांत एक काम जावका म्हूण आसल्यार म्हाका ते कितले टायम आसा आनी त्या टायमा भितर विंगड कसं काम प्रायोरिटायज खंयचें त्या न्हयस म्हगेलें एक फिक्स्ड आसा फिक्स्ड म्हळ्यार डेली एक वर्कआवट करचें आसा त्या नंतर रांदप सो चेडूं आल्या सो त्या पुरे एक फिक्स्ड आसता त्या मदीं त्या गॅपान तो हांव म्हगेलो ऑफिस टायम त्या विंगड पुरे प्री प्लॅन करून घेता म्हळ्यार मात तें तूं फूल प्लॅन करून घेवचें आनी खंयचे टू डू लिस्ट आसल्यार हांव ते टू डू लिस्ट करता म्हगेलो अण्णान पूर सांगिल्लो म्हगेलो अन्न बँकर सो अण्णान म्हणचे जाल्यार खंयचे ऑफिसाक गेल्यार तांगेले टेबल क्लीन आसा म्हळ्यार तागेलें तें प्रॉम्प्ट काम म्हणून खंय फायल स्टॅकअप जाला म्हळ्यार तो एक लेट करतना म्हण तशी म्हळ्यार मोस्टली म्हगेलो अण्णान जीन्स की म्हण तें म्हाका तें खंयचें पेंडींग काम म्हळ्यार जायना म्हळ्यार मात तें एक स्पेस ऑक्युपाय करता सो मायंड फ्री दवरूं म्हणा सो तशी टू डू लिस्ट करून म्हाका जाल तशें तें पुरे करता सो नॉर्मली तितलें हॅक्टीक म्हूण जायना वय 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 म्हळ्यार प्लॅन्ड आसल्यार स्केड्यूल आनी करेक्ट घालून घेतल्यार आरामसे मॅनेज येता सपोर्ट आसल्यार मे बी इट्स ग्रेट वय 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 फॅमिली सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट आसा बट स्टील कसं जाता म्हळ्यार हांव सुमार जाणां पळयलां तुमी म्हणलें एक शिफ्ट फ्रॉम अ सिटी टू विलेज आतां म्हगेले फ्रेंड सर्कल आमी पुरे ओट्टू कॉलेजाक आनी गेलेले स्कुलांनी गेलेले सो ती एक्चुली मॅरीड जावन अब्रॉड आसा
सो थंय आसून समीत शी इज सफरींग. सो इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द प्लेस, It's not. मायंडसेट Yes. तशी. सो फॅमिली मस्त मॅटर करता आनी त्या न्ही सुमार जाण म्हाका सांगिल्लें आसाची की तुका अलाव करताची, आमकां अलाव करनाची. जावं कोणें नवे वाल्डीक जावन येताना हांव जालें न्हू तुमी बिझनसाक एक जण जालें न्हू म्हण करतानी म्हणटा ना बाबा बिझनसाक घालनाची आमी आमगेले सुन्नेक मागीर घर विसर तिका म्हणून. एक्चुली It's not. वय It's not true actually. वय 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 आम्ही जाता जाय मला फुलच्यान सोडल्या रे. वय. इवन आम्ही कसं करता पळय घरकट जाल्यार आमी चड टेन्शन दितात. वय अब्बा वय वय आमी उणी दिवची न्ही भायर कामाक वचून. आमी चड दिताच म्हूण म्हाका दिसचें. इतें म्हळ्यार आमकां तें ग्रॅटिट्यूड आसता. आमकां काम करूं जाता, आमकां आमगेले स्किल्स यूज. आमी खुशेर आसल्यार रे ऑब्वियसली आमी दुसऱ्यांक खुशेर दवरताचे. Yes, आतां yes. आमकां फ्रीडम मेळ्ळी म्हाका करूं अशें म्हणटा रे आसा. इवन आमी घरकड आसून जाल्यार भोवशें आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन तितलें हॅप्पी आसना. वय 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 हें आमकां केन्नाय ग्रॅटिट्यूड आसता. आमकां बायलची कामां आमकां करूं साथ दीस आमगेले स्किल्स यूज जाता, वय, आमी वय, शिकेन यूज जाता म्हणून ग्रॅटिट्यूडा निमित्ती कशी आमी घरकड हांव पळयलें आसा. एक्चुली म्हाका हांव घरकड वतना म्हगेल्या ऑफिसा दाखोवन म्हाका आनीक चड इंट्रस्ट कसं बाकीस कामां हें तें म्हूण तेची ಕೆಲವು दीस पक्कनी कसले ರೀಸನ್ ಆಫೀಸಾಕ वचनी जाल्यार लुळची मान जाता. वय 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 ते आमकां एक न्हू लायक हें जायना ते हेक्टीक लायफ आसून मध्ये एक शॉर्ट ब्रेक गंमत जाता. बट आसल्या रे. वय सो आमी हांव लिखचें आमकां चार कडेन फुलच्या सोडल्यार बायल मनशांक पुरा तांगेलें कार्यक्षेत्र चांगलं जाता शिवाय वायट जायना. कसं नाही आमी निग्लेक्ट करनाची म्हणून एक थॉट. वय आनीक तुमकां तुमी सांगिल्लें तुमगेले बिझनसा विशयान सांगिल्लें आसा. तुमगेलें अनयुजल सांगल्या बरी इंडस्ट्री एनिमल फीड करचें, चिक फार्म आसचें पुरो. हाजी बिगस्ट चॅलेंज कसं सुप्रिया? बिगेस्ट चॅलेंज म्हळ्यार मार्केट रेट्स आर व्हेरी फ्लक्च्युएटींग. शेअर मार्केट कोणी प्रेडिक्ट करूं येतकी म्हणून आमगेलें ते शिवाय वय वय म्हळ्यार आमगेलें एक म्हणून कल्चरल ना ना फिडाचे ना 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 हें बर्थ रेट लायव्ह पोल्ट्री रेट्स म्हणटा हांव. ते कशें जाता म्हळ्यार इंडियन एक नमुनो आमगेले रिलिजियस कंट्री न्हू. सो नॉर्मली सुमार पुरे सिजन्स येता त्या टायमार जण सुमार खायनाचे. मागीर दिवस म्हूण आसता त्या टायमार खायनाचे. खंय स्वायन फ्लू म्हूण आयले हांगा चिकन खावचे राबयले. विंगड खंयची फ्लू आयले म्हळ्यार कसं जाल्यार तांणी अल्टिमेटली चिकन हवंय. चिकन एक सुरवेक राबोवन सोडताचे पुरे जण खावचे. एक पटे रेट पडटा. आनी ते कोवीड टायमार पळय 10 रुपयाक पुरे कुंकड विकता आसलेची तशें. सो ते एक बिगस्ट चॅलेंज. आनी हे तूं सांगिल्लें तुमी सांगिल्लें कोवीड टायमांचे आमकां चिकी चड सांगता कोवीड टायमांचे तुमी कशें सांग तुमकां आनी डिफरन्स आशिल्लें की कशी म्हणून? आमकां कोवीड टायमार आमगेले एक बॅच आशिल्लें बर्थ्स. बट आमी ग्रो करचें येता म्हळ्यार दुसऱ्या खातीर आमी बेळसूचे आशिल्ले. तें एक हॉटेल कंपनी. सो ते हॉटेल्स लिफ्ट कर. सो एक्झॅक्टली ते रेट प्रॉब्लम आमकां डायरेक्टली जालें ना. बट कोवीड टायम्सान तूं कशें जालें म्हळ्यार फुडें क्रेडीट मस्त चलता आशिल्लें आमगेले इंडस्ट्रीन. तूं म्हळ्यार फार्मर्साक पुरे फीड दिवचें आनी आरामसे तांणी पे करूं. आनी तांणी तांगेले ते बॅचान लॉस जाल्यार पे बॅक करनाची तशी. ते आनी प्रॉब्लम भरती आशिल्ले. बट कोवीड हिट जातना पुरे कंपनीसान क्रेडीट दिवचे राबयले. सो पुरे कॅशान तूं आयले ट्रान्सॅक्शन. सो आमकां एक्चुली तें मस्त लायक एडवांटेज जालें त्या टायमार. वय आमगेले म्हळ्यार कोवीड टायम्सार एसेन्शियल कमोडिटी अशें वच्यो न्हू आमकां शटडावन आनी करचो म्हण नासलें. आमगेली कंपनी रनिंग आशिल्लें. आनी हें म्हळ्यार कॅश सेल्स आनी सुमार चल्ले. आनी रॉ मेटेरियल सुमार कडेन तांणी कसं केलें ओडोड इंटिग्रेटर्सान तांगेले कुंकडाक म्हूण ते मेटेरियल्स आनी काण दवरून तांगेले पुरे कस्टमर्साक आनी हात दिवचे. तेन्ना सुमार जाणांनी येवन आमगे लागीं फीड घेतिल्लो आसा. सो सेल्स वाडले आमकां तशी. तुमी सांगिल्लें आयकत आनी एक पिक्चर येता तुमी कितली पुरो प्रोसेसीस आसा तुमगेले इंडस्ट्रीसान तुमगेले इंडस्ट्रीन. तूं इट्स नॉट अ नॉर्मली इन अ सीन इंडस्ट्री आमकां तेंता पळोवचें आनी मेळना. म्हणून कुडियाल गांवांत तूं जाल्यार तेंताय खंय पळोवचें आमकां मेळना. कुडियाल गांवां आसा की मॅन्युफॅक्चर आसाचे होडोड मॅन्युफॅक्चर. सो एक्चुली कन्नापडी होड इंडस्ट्री
बट आमकां इंडस्ट्री आशिल्ले जाणां म्हळ्यार ओवरऑल इन इंडिया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक 75 lakhs जाणां दे आर एम्प्लॉयड इन पावट्री इंडस्ट्री. अदर दॅन दॅट सुमार जाणां आसाचे तशे. आणि इट इज लायक अरावंड 24,000 crores टर्नओवराची इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया. पावट्री इंडस्ट्री इज एज बीग एज 24. दोन इंडस्ट्रींक कितले एम्प्लॉईज आसात? आमगेले अरावंड एक 25 स्टाफ्स म्हळ्यार डायरेक्टली अँड इनडायरेक्टली आमकां वर्क करताचे. सो तांणी कोवीड टायमार तांगेले गांवांत जावं चमकलें नासकी ना. आमगेले म्हळ्यार नॉर्मली लोकलायट्स न्हू थंय आसोचे जाण. बट हक्क मात्र म्हळ्यार ते एकदम एक्स्ट्रीम हेवी वर्क लॉरी अनलोडिंग लोडिंग त्या पळय बिहारीज तांणी हांगा आसले तांणी गेलेले ना. वय म्हळ्यार तशे टायमार आमकां एम्प्लॉईज जर कडेन वचूंक जाल्यार कसं करचें म्हण लोकल लेबर मेळ्ळी जाल्यार एक कश्ट जाता. ना आमगेले आनी आमगेले स्टाफाचे रिलेशन भारी ब्युटिफूल आसा म्हण येता तशी. सो तांणी आमी मस्त अडोर करताची. आमी तांकां खंयचेरी तरी बात जायना तशें पळयताची. सो एक म्हळ्यार बॉस अँड एम्प्लॉई रिलेशन न्ही एक बॉन्डिंग आसा. सो वी कॅन कंप्लिटली काउंट ऑन देम तशे. इव्हेंट्स आनी करता की ना 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 तसं न्ही. आमगेले म्हळ्यार म्हणले पळय एकदम वय इव्हेंट्स म्हळ्यार तांणी सेलिब्रेटात तांगेले ते होली आसतना आमी तांकां फंड करताचे गंमत करूंक. न्यू इयर पार्टीज तांणी अरेंज करून तांणी गंमत करताचे. सुप्रिया तुम्ही आनी एक कोर्स केला ना इंजिनियरींग जाता तरी एक वर्सा डिप्लोमा कोर्स तशें थोडे आमगेले व्ह्यूअर्स आसा. मिगेल मावाले फर्टिलायझर होलसेल अँड रिटेल बिजनस आसा. सो ते लायसन्स आनी मुखार रिन्यू करचे जाल्यार हे एक कोर्स जावंक म्हण आशिल्ले डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्वीस फॉर इनपूट डिलर्स म्हण. डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्वीस हे एक्चुली मोदी गव्हर्मेंटान हाडलेले. हे कितले चंद आसा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आतां डीलर्स आसा आमी होलसेलर्स न्ही रिटेलर्स. सो आमी कसं करता म्हळ्यार डायरेक्टली फार्मर्स वाट कम्युनिकेट करचें. सो फार्मर्स कसं करता आमगेले येताचे आमकां प्रॉब्लम आसा आमकां कसं जाय म्हणटना आमी ते शिकनी जाल्यार आमी तांकां एडवायस दिवची कशी आसता मनी मायंडेड म्हळ्यार खंयची एक कंपनी इन्सेक्टिसायड पेस्टिसायड हाडून दिता जाय गी नगे ओटू दिवचे. सो मोदीन कसं करचें म्हळ्यार ते प्रत्येक ते एरियाचे इनपूट डिलर्सांक एज्युकेट करचें की कसं करका कसं प्रॉब्लम आयला कसं दिव्यत आनी सॉयल टेस्ट करून तातूंत नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम कितलेंच म्हूण चॅक करून तांकां जाय जाल्यार सॉयल एसिडीक आसा की बेसीक आसा की ताका समजावन तसले एक चंद कोर्स ते. सो हांव जॉयन जातना हांव लेखलें म्हळ्यार हें आतां कशें शिकायचें एक वर्स आनी एवरी संडेज म्हळ्यार संडेज प्रेशियस म्हाका. ना 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 ऑफलायन क्लासीस बेंगलोरा वच ना 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 आमगेले ब्रह्मावर आशिल्ले कृषी विज्ञान केंद्रांत कृषी विज्ञान केंद्रांत तशें. बट गंमत जालें एक मस्त शिकचें मेळ्ळें. हांव आतां खंय गेल्यार पावट्री फार्म पळोवचें आशिल्लें शेड्स जो पावट्री रिलेटेड आतां पाल्लो पाना ताचे कसं डिझायन अशें ते आमी ऑब्जर्व करता तशी मस्त शिकचें मेळ्ळें. आनी हे हेजेर ऑपोजीट म्हण स्कूल कॉलेजा गेल्यान फिलींग म्हळ्यार आमकां आनी एक डिप्लोमा केलें म्हणटा आनी एक स्पेशल डिग्री डिप्लोमा समथींग विथ द पेपर इन हँड कॉन्फिडन्स फिंगर ओके ते प्रॅक्टिकली तुमकां यूज जाता पळय की इता म्हळ्यार आमकां बरी कशी म्हळ्यार आतां BSc 3 वर्स शिकता पळय चेडो ते आमकां हे एक वर्स भितर शिकयता खंयचे मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा पळय आनी इंट्रस्टींग आसा मस्त इंट्रस्टींग आसता. आनी आमकां फिल्ड विजिट्स आसता सुमार कडेन आपूण व्हरून तांणी दाखोवन प्रॅक्टिकली दाखोवन करून तशी लायक आसता. तुमकां एक चेडो दोग जाणां हय टिनेजर्स दोनी. मालगडी रिया कामत म्हणून ती आतां फर्स्ट PUC जाता मात्र तिगेलें. धाकली आन्या कामत 8th क्लास जाता मात्र तशें. टू लवली गर्ल्स हय संतोष ना दोग जाण चेले चेडोंगर कडेन आसा म्हणटना गंमत टीनेज कॉन्वर्सेशन मस्त गंमत आसता. अयो खंडापटे हांव तेंचे तुमी टायम कशें सेट करता म्हणटा निमगेल पळय मिगेले शार्प 5 o'clock म्हाका कसो जाल्यार घरा येवंक म्हळ्यार 5 o'clock ती स्कुला दाखून येता धाकली मालगड पुण्यात कॉलेज बट धाकली ते स्कुला दाखून आयल करून म्हाका ते आसूं म्हळ्यार ती कितली पंचायतीक आसता सांगूक म्हाका मस्त गंमत जावचें. सो
डेफिनेटली सो बिझनेस अशा वचून मग ते ऍडजस्ट करू जाता एम्प्लॉयड असेल जाल्यार ते सेट करू काही कश जाता येस डेफिनेटली नो डाऊट अबाउट इट. आनी एक इंटरेस्टिंग विशय तुमगेले ऑफकोर्स तुमगेले योगा कशी इंटरेस्टिंग तुमकां. हांव म्हळ्यार मिगेल घरान तूं म्हळ्यार योगा सकट जाण करताची जाल्यार तुमी एक सर्टिफिकेट कोर्स केला गितर आसा. म्हाका म्हळ्यार मिगेले आन फूड दाखून योगा करतासिलो ते पळोवन मिगेले दोनी धू जाता हांव एकदम रेग्युलर वर्कआउट्स करूं सुरू केले. म्हळ्यार ही बरी योगा म्हण न्ही हाय इंटेन्सिटी इंटरवल ट्रेनिंग म्हणटाचे HIIT त्या एक 1.5 year हांव ऑनलायन केला तशें. मागीर तेंची म्हाका एक न्हू ते लास्ट इयर एक सर्टिफिकेशन कोर्स करुया म्हूण आशिल्लें. सो इट्स लायक 200 hours ते योगा टिचर ट्रेनिंग YTT ते एक कोर्स करून एक सर्टिफायड योगा इंस्ट्रक्टर जाल्लें. सो हे केन्ना खंय तुमी ते आमगेले रिट्रीट्स फॉर मी म्हूण ना ऑनलायन कोर्स ऑनलायन क्लासेस अटेंड करून केलेले तशें. सो आतां तुमी यू आर क्वॉलिफायड टू ट्रेन अदर्स. आय कॅन ट्रेन अदर्स वय रायट. प्रॅक्टीस आसा की योगाचें वय डेली एक 30 minutes हांव डेली मिगेल वर्कआउट आतां व्हरता एवरी डे. चेडू हांकां इंट्रस्ट आसा ना ताणी एक्चुली मिगेल अन्नान करतना म्हाका आपोवचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो हांव लायक मोस्टली ओड जेता ते येव पूर तांकां म्हणून ಬಹುಶಃ ವಿಂಗ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜುಂಬಾ ಅನ್ನೆ ತಂತು ಪುರ ಪಕ್ಕನೆ ಕೊರಿಯನ್ K-pop dance K-pop exactly to ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಚಿಕೆ ಪ್ಲೇತಾಚಿಕೆ ಫ್ರೈ and they are natural and they are normal ತನ್ನಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ तुमगे बिझनेस डेव्हलपमेंटाक क्लायंट्स मेळचकते सप्लायर्स मेळचकते ट्रॅव्हल करू आसता ना नॉर्मली आमगेले ट्रॅव्हल म्हळ्यार आमगेले कस्टमर्स कोण फीड व्हरता पळय तांकां इन केस कसो ज्यो प्रॉब्लम्स आनी जाल्यार आमी सायट विजीट करताची सायट विजीट करून त्या बर्ड्स पोस्टमॉर्टम करून तांकां ते एडवायज आनी करचे तशी. सो आमगेले उडपी रिजन न्हय सी आमगेले तुमकूर रिजन मागीर कर्नाटका आंध्र बॉर्डर बागेपल्ली म्हूण थंय मागीर चನ್ನपटणांतू मागीर हे कडेन क्लायंट्स वय ते पुरे आसा. सो ते पुरे प्रॉब्लम्स आनी आयल्यार इन केस रिक्वायर्ड विजीट करून हें करताचे. सप्लायर्स नॉर्मली फोनार जाता वय वेरी रेअरली आमी मीट करता तांकां. सप्लायर्स खंयचे गांवांना आमगेले सुमार रॉ मटेरियल्स आसा हे मेन आमकां जोड ते शिकारीपुरा एरिया दाखोवन. सो नॉर्मली कॉल्सारी जावचे ते पुरे पर्सनली मीट करचे ना. आनी सोया डी ऑयल केक म्हूण सांगून ते आमगेले सांगली महाराष्ट्रा दाखोवन येता तशें. मागीर मेडिसिन्स तांणी पुरे घराक येताची म्हळ्यार ऑफिसाक घराक. आनी मशिनरी आसना मेंटेनन्स ताची पुरो युनिट आमगेले स्टाफ मेंटेन करता वय सो तशी इन केस प्रॉब्लम जाल्यार जॉयन आसाचे तांकां आपोवन साम करचें तशें. तुमगेले इंडस्ट्री विशयान कसं ड्रीम आसा सुप्रिया तुमकां हाव वॉट डू यू सी फॉर युअर सेल्फ. एक्चुली कसं म्हळ्यार आमी तितले एकदम बिझनस म्हूण तशें धांवना म्हळ्यार दुड्ड करता तें मायंडसेट म्हळ्यार मिगेल मावान कसं पास ऑन केला पळय आमकां तांची तांणी म्हणचे म्हळ्यार बिझनस आमगेल खातीर आसता आमी बिझनसा खातीर न्हय म्हूण सांगून सगळो आमगेल खातीर बिझनसा खातीर वय इथं म्हळ्यार लायफान तूं गंमत करता म्हणचे म्हळ्यार एवरीथींग शूड बी बॅलन्स आनी दुड्ड तें जावन आयल्यार ऑब्वियसली वय डायरी वय 4 जाणांक हेल्प करून आनी आमी कोणालो डील करता पळय म्हळ्यार आमी खुशेर आसता आमी कोणाला ताकून घेता गी तांणी खुशेर आसता आनी आमी कोणा दिता गी तांणी खुशेर आसता तें मायंडसेट दवरून आनी पुरे प्रॉफीट आमकांच जावका. सो तशें पुरे एथिक्स आसनात जे म्हूण तांगेलें. सो आमगेल ड्रीम ॲट प्रेझंट कसं म्हळ्यार आमगेले ते 2 शेड आसा 10,000 स्क्वेअर फिटाचे तसलेचे आनी सुमार शेड्स बांदकाम म्हूण आसा आमकां म्हळ्यार हें ओपन शेड म्हणटाची म्हळ्यार पुरे सायड दाखून ओपन आसून वाऱ्यांनी खेळटा आसता. लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आयला एनविरॉन्मेंटली कंट्रोल शेड EC शेड म्हणून सांगता आमी म्हळ्यार ते फूल बंद आसता. एक कडेन व्हडो एक्झॉस्ट फॅन आसून आमी एक टेम्परेचर सेट करचें अमकें टेम्परेचर आसता म्हूण शेडाचे खंयचे म्हूण लागल्यार त्या टेम्परेचर म्हळ्यार रूमांत AC घालून बसयला म्हणजे. सो तसले शेड्स करचे ड्रीम आसा आमकां. सो मोस्टली इन नियर फ्युचर वील बी स्टार्टींग वीथ दॅट प्रोजेक्ट तशें.
मस्त संतोष जाल सुप्रिया. थँक्यू सो मच. तुमगे लाईफ मॅनेज करचे मान्य चेडवा मोटिवेट करचे प्लस तुम्ही तुमकां मोटिवेट कोन्न घेवचे चड शिकच्याक तें तुमगे इंडस्ट्री मुखार व्हरच्याक ऑल विदीन द कन्फायन्स ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल्स ते पुरा दवरनास पळय मस्त संतोष जाता तुमगेले तसलें तुमगेले लाईफ स्ट्रगल की आय वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल बट एवरी डे इज अ कॉम्प्लेक्स डे एवरी डे इज डिफरंट सो चॅलेंजीस फेस करून तुम्ही वचचेस पळय हांव सांगल्या वरी आमगेले विक्षकांक तें आयकून खंडीत खूश जावन आसूं का. सो सुप्रिया कामत मस्त पोटेन्शियल आसा आज तांणी 2 इंडस्ट्री मॅनेजींग पार्टनर जावन आसाची मुखारसून तांणी तांगेले तसले मस्त बायल मनशांक सन्नपरायेच्यांक मोटिवेट करची तशी खंडीत जाता म्हणून हांव लेखतां. थँक्यू व्हेरी मच सुप्रिया आमगेले वटी येवन आमगेले क्वेश्चन आन्सर केलेले थँक्यू.